बागा बस स्टँडाचेर गोंय पर्यटन उदरगत महामंडळा वतीन अचकीत पे पार्किंग शुल्क घेवपाक सुरवात केल्या। ह्या प्रकारात थळाव्या लोकांनी हरकत घेवन खर विरोध केलो। अखेर आमदार मायकल लोबो हांणी हस्तक्षेप करून हो वाद तात्पुरतो सोंपयलो। शेनवारा सांजवेळार हो प्रकार घडलो। बागा दर्या देगेवेल्या ह्या पोरण्या बस स्टँडाचेर पार्क केल्ल्या वाहना कडल्यान जीटीडीसीच्या कर्मचाऱ्यांनी पे पार्किंग शुल्क घेवपाक सुरवात केली। प्रत्यक्षात हो बस स्टँड आनी रस्तो गोंय पर्यटन उदरगत विकास महामंडळाच्या कार्यक्षेत्रात येना। ही सुवात कदंबा महामंडळ आनी भौशीक बांदकाम खात्याच्या रस्तो विभागाच्या कार्यक्षेत्रात येता। तरी लेगीत थंय बेकायदो पे पार्किंग सुरू आसा। थंय अचकीत जीटीडीसीन पे पार्किंगाच्या नांवाखाला पयशे खावपाचो यत्न केलो। हाका दुचाकी चालक आनी थळाव्या लोकांनी हरकत घेतली। ही सुवात जीटीडीसीची न्हय बस स्टँडाची आसा। तरी लेगीत पे पार्किंग शुल्क कित्याक वसूल करता असो प्रश्न थळाव्या लोकांनी उपस्थित केला। See, this property around 50,000 square meter belong to Government of Goa, Department of Tourism, who had acquired this land for our locals. Local म्हणजे पार्किंग करप, गार्डन करप आणि ह्या सायडीन फुडें गार्डन करून ओपन स्पेस दवरप फॉर द लोकल्स टू कम अँड फॉरेनर्स अँड इंडियन टुरिस्ट टू कम. This area is being tarred as a road because it is a PWD road coming from Kalangut to Baga. Now GTDC has given some tender to collect money. All the vehicles which are parked over here are of locals. It is of the shack owners and the fishermen who are going in the sea every day. So all local people who come, they are being told to pay money. Now GTDC cannot start taking money from the road. This is only Panchayat jurisdiction, only Panchayat can take. जीटीडीसी रायट ना जीटीडीसीन आपणाच्यो प्रॉपर्टी खंय मार्क केल्लो तितून घेवल्यार आमकां कांय प्रॉब्लम ना. बट PWD रोडार जो PWD मेंटेन करता तेचेर आमी घेवंक दिवचे ना. सद्याक तो पंचायतीन कॉन्ट्रॅक्ट म्हणून लोकल भुरग्यांक दिलेलो हातीन की तुमी एक नॉमिनल फी पे करा आनी हे मेंटेन करा. पार्किंग मॅच जावचे न्हू, सारक्यो गाडयो स्ट्रेट लावच्यो तितून. आनी आतां हो सडनली ते जीटीडीसी क्लेम करता की तो आमच्या अंडर म्हणून तांकां तेणेंनी भायर काडले. हे तरी एकान एक भायले कंपनीक हे टेंडर दिवन तांकां प्रमोट करूंक लागले जाल्यार आमी लोकलांनी करपाचें कितें.